म्हजें नांव आदर्श मयेकर, हांव सावड्डी कॉन्स्टिट्युएंसीचो आनी आमची पंचायत किल्लपाल पंचायत आहा आनी हांगा जें ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा आयन वयर तें आतां 1 म्हयनो जालो चालू आसा आनी आमचे बी ट्रक आसात ते आमी बी त्याच फिल्डांतले मनीस धंद्यातले पूण जे इतले लागीं आसून आमकां इतको धुल्ल खावचो पडटा आनी आमी ऑलरेडी मायन्स मॅनेजर जावं आमचो पंच तांकांय बी हांवें कळयल्लें आशिल्लें पूण तेंच्यांनी आजून पर्यंत तेंचे कितें फॉलोअप चालू आसा तें म्हाका कांय खबर ना पूण आजून पर्यंत म्हाजे कडेन कोणूच पावलो ना आनी हांवें तेंका ऑलरेडी येवन पळया प्रत्यक्ष बाबा कितें चल्लां हांगा तें पळयात म्हूण सांगलेलें बाबा कसो त्रास जाता तो कित्याक तेंच्यांनी पळयल्यारूच तांकां कळटलें आनी लास्ट ते आजून पर्यंत कोणूच आयलो ना पयर सुद्दां हांवें मायन्स मॅनेजराक सांगलें बाबा येवन तुमी पळय तो येयलो पळयलो बेश्टो पळयलो आनी गेलो पळोवया करेंगे हे करेंगे इतलेंच म्हणलें पूण तेजे शिवाय हांगा कोणूच आयलो ना आनी म्हाका कितें दिसता की खंय तरी अन्याय जाता हाचेर गोवोरमेंटान लक्ष दिवचें आनी आमच्या पंचायतीन हें पळोवचें कितें चल्लां तें खंयची पंचायत पडटा तुमकां? किल्लपाल पंचायत. आनी ओके किल्लपाला पंचायत पडटा. तशेंच तुमची मागणी कितें आसा सद्या? आतां तुमी 2004 साकून ह्या बद्दल तुमची हें दवरून धरत आसा जे डस्ट पॉल्युशना खातीर तुमची एक्झॅक्टली मागणी कितें आसा? मागणी म्हणजे कांय ना फक्त तेंच्यान पोल्युशन कंट्रोल करून दिवचो आमकां हांगा आनी जे डस्ट हांगा येता घरान भितर येता ते कशें तरी तेणी पळोवचें आनी तेंचें कितें आसा करपाचें तें तेणी पळोवचें हांगा. म्हणटरी हांगा खंय तरी तुमकां शेड तशें बट तेंकां कशें हांव सांगूं हांव डिमांड करूंक शकना तेंच्यांनी कंट्रोल तेंची ट्रान्सपोर्टेशन करता हांगा बट तेंच्यांनी पळोवपाक जाय न्ही बाबा लोकांक कसो धूल कमी लागतलो एक्चुअली धूल काय अडोवपाक शकना गाडी चलता धूल उडटलो तें आमकांय खबर आहा पूण खंय तरी एक कंट्रोल आसपाक जाय तें तेंच्यांनी येवन पळोवचें. प्रॉब्लेम असो की स्टार्टिंगसान तेणें सांगलेलें मागीर अशें काही दीस जाले म्हणटकीर धुल्लाचो चड त्रास जावपाक लागलो इवन जाल्यार नाकांतल्यान सुद्दां रगत जालें तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसलें की हें म्हाका सिरियसली घेवपाक जाय म्हणून तेन्ना हांवें हो स्टेप घेतलो. आनी 5 म्हणटा पळोवन आमकां थारना दिसा 2 पाळी डेली माथ्यार न्हावपा जाय तशें केल्यार आमी जाणटे मनशां कशी आसतली सांग तर जाणटे पसून 2 फावटी न्हातात रातची न्हातात सकाळ फुडें न्हातात तें आतां धुल्लाची म्हणटा आमकां खूब त्रास जाता. देवळां डेली धुवपा जाय दारां तर सद्दां सान्न मारपा जाय उदक शिंपून जाय फाटल्यान तर आमी बाथरुमां तर वचपाचें ना. आता तुमगे घराची सर्वे जे केला आमी पळयला की टोटल वॉशिंग मशीन आसले कपडे आसले बारीक भुरग्याले कपडे आसले सगळ्याचे धुल्ल बसलो आसा. सगळ्याचे धुल्ल सगळ्यांक धुल्ल म्हणून वचून तसं न्ही तांकां आमच्यान तें निवळ करूं जायना कांय ना कितें ना. एक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक कितें सांगपाक सोदता तूं हेजेर? हांव आतां हेजेर सांगूं सोदतां की आपल्यालीच आवय अशें म्हणून समजून तेणी मातशें हेजेर लक्ष घालचें जाल्यार आमी 1-4 वर्सां चड काडपाची कमी अशें त्रास जाता. कोणूच लक्ष ना कोणूच दिना कोण आपल्या हें पळयता पूण आमकां तें भुरगो बी आमगे कितें कमी म्हयन्यान जाल्लो ताका भरपूर त्रास जाता तेजे हातान ताचें पळोवपाचें आजून तें आतां भोंवपाच भायर न्ही